दक्षिण गोंय कलेक्टरेट बिल्डिंगेच्या लिफ्टींत एकलो बरो सालवार. बिल्डिंगेच्या लिफ्टींतल्यान चवथ्या मजल्यार वतना लिफ्ट बंद पडली. सुमार 30-40 मिनटां खंय तशी उरली. व्हॅलेरियो फेर्नांडीस म्हणटा त्या कोलवाच्या टॅक्सी ड्रायव्हराक स्वास घेवंक त्रास जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत घालचो पडलो. सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर विजयाक मेळपाक वताले. हे कलेक्टर ऑफिस जे आहा मातांनी सल्ल्यानांचें नांव घायलेलें आहा पळय तें ऑफिस आज ताच्यो लिफ्टो सारक्यो चलनाय. आज कांय ना म्हळ्यार 15 जाणां मनीस मरून वचपाचे 14 जाणां ते 45 मिनट तितून उरले. 45 मिनट्स जेन्ना एक एमर्जन्सी हें घालता बटन तो जें बटन लागना कोणा खबर ना काय कितें चलत तें. सो हेजेर ताबडतोब चीफ मिनिस्टरान एक्शन घेवचें ताबडतोब. कितें हें आतां एक हिंगा लिफ्ट मॅन आहाय हिंगा लिफ्ट मॅन खंय आसले ते म्हाका चोवपा जाय. लिफ्ट मॅन हे बंद केले कोण नाही ते लिफ्ट मॅन पळय ते म्हाका सांगता पळय लिफ्ट मॅन आहाय वो नाय ते हिंगा. आनी सिरियस मरे मनशां लाय वचपाचें. आतां म्हगेलो गांवचो वालेर म्हणटा सिरियस जालें तें बरें जालें तें सगळें आसा वार घालून उरलो. 45 मिनट्स बंद जालें कितें experiences. I feel that there should be a proper audit of all the services of the district collector's office. Liftaची जो ब्रँड आहा थायसन ग्रुप हे बरो ब्रँड आहा. बरो ब्रँड आसतना असो लिफ्ट म्हणल्यार ताका एन्युअल मेंटेनन्स ताजें जाता वो जायना जाल्यार कोणें तें करूंक जाय आशिल्लें. आय थिंक वी हॅव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय विल इन्स्ट्रक्ट द collector to investigate this and take action against those guilty of neglect and of negligence. And the way in which the additional collector or whoever the fellow who spoke, I felt that he was absolutely insensitive and it calls for action against him. आम साऊथ गोवा ड्रायव्हर्स आनी आमकां 4th फ्लोराची मिटींग आहली. आमी हितून लिफ्टीन भितर सोल्यार लिफ्ट वयली चोणा सकयल चोणा मदें उरली. आमी 14 जाल्ले तेची कॅपेसिटी आहा 16 पीपल. सो आम 14 जाल्ले पूण लिफ्ट उरना सकयल ना आनी एमर्जन्सी बाटल एकूय बाटल चलना. तितून मदें एकल्या आमी 45 मिनट्स ब्रिथींग प्रॉब्लम जालें ताका हार्टा प्रॉब्लम जाला. सो आतां तेन्ना आले फ्रॉम बारका ताका आतां 108 वयला आनी आमी हितून देरा धाडलें कोण मारना. लास्ट आम रोजा गेलें. रोजा कुत्र सकयल येयला ग्रावंड फ्लोराचेर आनी सकयल येयला बेजमेंटा येवन मागीर आमी भितरल्यान चाय घान देर ओपन करता आमी भायर सोले. 45 मिनट्स आमी सद्या स्ट्रगल जाले. एकल्या सारकें ब्रिथींग प्रॉब्लम जाला. हिंगा आतां तेंगे एमर्जन्सी ते बाटून मारले कोण येना. पुलीस येना 100 मारले मातशें लेट येयले. पुलीस 108 मारले एम्बुलन्स येयले आनी ते घेवन गेले. आतां गोंयकारांनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेळोवन परत एक फावट गोंयाक नामना मेळयली. गोंयच्या के सेरासेरा फिल्माक कोंकणी कॅटेगरींत बेस्ट फिल्मा खातीर 64वा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेळ्ळा. बुधवारा राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन डायरेक्टर राजीव शिंदे आनी निर्मातो राजेश पेडणेकाराक दिल्लीत पुरस्कार भेटयले. सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म के सरासरा घोड़पाचेन घोड़टेलम निर्माता दी गोवन स्टूडियो पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री राजेश पेडनेकर. आपको रजत कमल. फिल्म के निर्देशक श्री राजीव शिंदे को भी रजत कमल. Two different stories which simultaneously bring out the inevitability of life. तशेंच नॉन फीचर कॅटेगरीत गोंयचो युवा फिल्म मेकर आदित्य जांभळेच्या आबा आयकताना ह्या मराठी चित्रपट फिल्मा खातीर बेस्ट डायरेक्टराचो अवॉर्ड फावो जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.